कलेक्टरेट नॉर्थ हाच्या आयच्या पायाभरणी सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, तशेंच परिमल राय, CS टोनी एंटोनियो, MLA ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताजे उपरांत रोहित मोन्सेरात, कलेक्टर नॉर्थ अजीत आणि म्हणजे मोगाळ सगळ्या भावा भयणांनो, खूप खोस बघता आझादी का अमृत महोत्सव म्हणजे देशाची 75वी स्वतंत्र वर्ष आम्ही साजरे करता आणि गोयचे 60वे मुक्तीचे वर्ष आम्ही मनयता आणि या शुभ अवसराचेर गेली 60 वर्सां गोंय मुक्त जावन आम्ही ओल्ड बिल्डिंगेनूच आमचे कलेक्टरेट ऑफिस चलताले. म्हाका खबर आहा कलेक्टरेट ऑफिसान ज्या पद्दतीन स्टाफ काम करता विच इज अ व्हेरी कंजेस्टेड प्लेस. म्हाका दिसता कलेक्टर कॅबिन सोडा तो बाकी सबका कंजेस्टेड आहे. एकट्या कलेक्टराकूच प्रशस्त अशें कॅबिन आसा, बाकीच्या सगळ्या जाणांक म्हणजे कंजेस्टेड प्लेसीत सगळीं जाणां बसता. आमी खूब फावटी कलेक्टरेटान गेला तेन्ना पळयलां आणि ताका लागून प्रशस्त अशें एक बरें वातावरण जर आमी काम करतले आसत जाल्यार त्या खातीर बरें ऑफिस प्रिमायसीसूय बऱ्यो लागता. गेल्या 2012तल्यान आयज पर्यंत वेगवेगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस ह्यो वेगवेगळ्या बऱ्या बिल्डिंगेंतल्यान किंवा नवीन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केले, नवीन बिल्डिंग शिफ्ट केली. फाटल्या 2.5 वर्सांकूच हांव पळयतां की वेगवेगळ्या बऱ्या प्रिमायसीसींनी आमी वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्यो शिफ्ट केल्यो. म्हणजे ताच्या खातीर जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केल्लें आसा. निदान आमी फाटले म्हाका दिसता गेली 5-6 वर्सां कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले की पणजे सिटींतल्यानय भायर येवचें. इट इज एन कंजेस्टेड प्लेसीचेर कलेक्टरेट आसा एट प्रेजेंट आनी ऑलवेज कितें जाल्या उपरांत थंय खूब मोठें कंजेशनय जाता. कलेक्टर साऊथ हे प्रशस्त बिल्डिंगेन गेले म्हणजे कलेक्टर साऊथ पळयल्या उपरांत एखाद्या राजवाड्यात व्हडल्या बिल्डिंग असल्या सारखी दिसता आणि कलेक्टरेट नॉर्थ ही सामकी म्हणजे आपल्या त्या जुन्या बिल्डिंगेन असल्या कारणान ताका खूब गरज आशिल्ली. बट म्हाका दिसता अजीत रॉय आणि ताची एंटायर टीम हांच्यांनी बी फॉलोअप केली आणि 17,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड which is again transferred from the tourism department to the collectorate north, and at present 12,000 square meter of the land which we can utilize for the building. आमचो GSIDC they are constructing this project. रोखडेच consultant on board घेवन बरो प्रोजेक्ट हो डिझायन केलो वयतलो. म्हणजे पळयल्या उपरांतूय बी राज्याचे प्रशासन कशें आसचें हे कलेक्टरेट ठरयता. सदोदीत म्हणजे त्या डिस्ट्रिक्टाचे प्रशासन या कलेक्टरेट ठरयता. त्या खातीर थंयसले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स ह्या दोगांयचेर सातत्यान डिपेंड आसता. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम सरकाराचें, बट बरो ह्युमन रिसोर्स तयार करपाचें काम म्हणण्या पेक्षा आसा तो ह्युमन रिसोर्स युटिलायझेशन हाडपाचें काम हे एक्झिस्टींग ह्युमन रिसोर्साचें आसता. त्या खातीर बऱ्यांतले बरें तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हे GSIDC कडल्यान दिल्ले वतले. सो म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर आमी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक शकतले. कदाचित 2 ते 2.5 वर्सांच्या भितर पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करून हो हँडओव्हरय करतले. बट निश्चितच आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेणी इनिशिएटिव्ह घेतलो आणि ह्या प्रोजेक्टा खातीर फाटले 6 म्हयने ती पुश करीत आसा. एकदा तो फावंडेशन स्टोन जावपाक जाय आणि जेणे करून एक कन्स्ट्रक्शन जाता तितके बेगीन सुरू जातले. तिच्या टेन्युअरांत हो प्रोजेक्ट सुरवात जाता ही खरोखरूच म्हाकाय खोस भोगता. निश्चितच हो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन पुराय जातलो. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना मागीर ब्रिज आसतले, रोड्स आसतले, बिल्डिंग्स आसतल्यो. फाटल्या 2.5 वर्साच्या टेन्युअरांत वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळे कडेन म्हणजे एट तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वेगवेगळे बऱ्यांतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर. फाटल्या दिसांनी आमी आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट वी हॅव शिफ्टेड एक्सायज डिपार्टमेंट वी हॅव शिफ्टेड इन टू द न्यू कॉम्प्लेक्स. पणजेंतले कंजेस्टेड जाता ती मॅक्झिमम ऑफिसीस इधर आल्तीन आसतली इधर पाट्यार आसतली ही आमी शिफ्ट करीत आसा. इवन द रेंटल प्रिमायसीस आमी ओन प्रिमायसिसान शिफ्ट करीत आसा जेणे करून सरकाराचोय रेव्हेन्यू खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वाडपाक सरकाराचो रेव्हेन्यू जो आसा हो सेव करपाक शकतले. आयच्या ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की सरकाराक ऑलवेज सपोर्ट हो जो गव्हर्मेंट स्टाफाचो आसत जाल्यारूच आमी खूब आमी जशें म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी बिकॉज ऑफ बोथ द कलेक्टर्स म्हणजे मॅडम हॅव टेकन संजय सेक्रेटरी रेव्हेन्यू अँड ड्रायव्हिंग फोर्स इज एन CS हू हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स. म्हणून तर सरकार तुमच्या दारी सारकेले कार्यक्रम आमी केल्या उपरांत पयले फावटी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन लोकां कडेन पावलें, प्रशासन लोकांच्या दारान पावलें. इधर काणकोण आसूनी किंवा पेडण्यान आसूनी हांव मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता
कारण लोकांक आपले काम म्हणजे जाले जाता हे दिसपाक लागलेले आसा. आमी तोच जर एटिट्यूड दवरलो जाल्यार डिफरंट कार्यक्रम सरकार तुमच्या दारी आसतलो, स्वयंपूर्ण गोवा आसतलो, स्वयंपूर्ण युवा आसतलो. तर फर्स्ट टाइम स्वयंपूर्ण गोय या निमित्तान प्रत्येक आमच्या प्रशासनातलो अधिकारी त्या ग्रामपंचायतीत बसता आणि त्या ग्रामपंचायतीत म्हणजे त्याच्या वैयक्तिक प्रश्नाच्या बद्दल डिस्कस करता. तो सरकारात ताज्या वैयक्तिक म्हणजे हांव जेन्ना म्हणटा की ताजो डेव्हलपमेंटा खातीर ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या दोनाय खातीर करता आसतना आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या निमित्तान जो 10 पॉइंट प्रोग्राम दिलो विच इज एन सॅनिटेशन फॉर ऑल, हाऊसिंग फॉर ऑल, इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल, किसान कार्ड फॉर ऑल, सोशल सिक्युरिटी फॉर ऑल ह्या पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आमी सगळ्या लोकांपर्यंत व्हरपाक शकले. त्या खातीर निश्चितच आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आणि ताज्याय पेक्षा फुडें वचून स्पेशली द कलेक्टरेट स्टाफ म्हज्या समोर आसा म्हणून आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू म्हणजे फॉर कोविड मॅनेजमेंट अँड फॉर द वॅक्सिनेशन. म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसाच आसा कोविड मॅनेजमेंटात, बट मेजर रोल आमी म्हणटा फ्रंट लायनीचेर दोन्ही म्हणजे जेन्ना जेन्ना पूर्ण प्रशासन बाउंड्रीचेर उरतालें त्या वेळार म्हाका खबर आसा डेप्युटी कलेक्टर्स आसतले, तुमचे मामलेदार आसतले 24/7 त्या प्रत्येक गेटीचेर ड्युटी करताले आणि खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे कोविडाच्यो पॉझिटिव्ह केसीस भितर येवंक जायना, येयल्ल्याक चॅक करपाक जाय हेंय काम तुमी कलेक्टरेटांतलो स्टाफ करतालो. सो तुमी वॅक्सिनेशनच्याय कार्यक्रमात खूप मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला आणि म्हणून तर म्हाका सांग आमी ऑलमोस्ट फर्स्ट डोस 100% करपाक शकले. आमकां सेकंड डोसूय बी येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपाचें आसा. तुम्ही बी ज्या ज्या जाग्यार वयता थंयसर तुम्ही वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचे, ज्या निमित्तान 1,20,000 लोक सेकंड डोस वॅक्सिनेशन घेवपाचे उरल्या. तें वॅक्सिनेशन जे आसा हे लोकांनी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना जेन्ना जाला, जावं ते तावते सायक्लोन जावं ते फ्लड मॅनेजमेंट, तुमचो रोल हो सातत्यात म्हत्वाचो उरला. अंडर युअर लिडरशीप इन युअर तालुकाज वेरेवर म्हणजे मागीर डिझास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम, फायर सर्विसीसचे लोक आसतले, पुलीस सर्विसीसचे लोक आसतले. हांवें स्वताहून पळयलां. मागीर जावं ते धारबांदोडा तालुका, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, बार्देस तालुका, मेजर फ्लड ज्या ज्या जाग्यार आयले थंयसरल्या डेप्युटी कलेक्टरांनी म्हणजे अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्युरींग द सायक्लोन आणि तावते सायक्लोन जेन्ना डिक्लेअर जालें, हांव खुद्द अजित कुमाराच्या बरोबर नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटांतल्यान मॉनिटर करतालो. त्या वेळार 24/7 तुम्ही सगळे जाण सातत्यात म्हणजे जेन्ना जेन्ना गरज लागता ऍडमिनिस्ट्रेशनाक तेन्ना तुम्ही काम केल्लें आसा. हांव खरोखरूच तुमचो खूब खूब अभिनंदन करता, तुमकां धन्यवादूय दिता. एक गजाल आमी कोविड डेथच्या बाबतींत आमी 2 लाख रुपया मॅक्झिमम कोविड रिलीफ कोविड डेथ जाली ताका एक्स ग्रेशिया अमाउंट स्टेटीत 2-2 लाख रुपया दिले. पण नेक्स्ट आमचो CS संजय कुमार आणि एंटायर डिझास्टर मॅनेजमेंट इनिशिएटिव्ह घेवन the 50,000 rupees which is an additional support given by the government of India, we are directly transferring that amount into their relatives account today only, Sanjay, right? 3,400 लोकांपैकी आम्ही जवळपास 1,100 लोकांक ऑलरेडी 50-50 हजार रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर धाडले. उरलेल्यांचो एखाद्या वेळी अकाउंट नंबर जर चुकला असत जाल्यारय त्यांच्यानी तो कलेक्टराकडे किंवा डेप्युटी कलेक्टराकडे येऊन कळोवचो की उरलेले बी म्हणजे 3,400 लोकांच्या अकाउंटाचेर हे डायरेक्टली 50-50 हजार रुपया घातले वयतले. हांव हे सांगण्या फाटी फक्त इतकोच उद्देश आसा की पुराय राज्यातले प्रशासन इतल्या तत्परतेत काम करता. इट इज ताका लागूनच ह्या पद्दतीची डिझास्टर रिलीफ ही सगळ्या लोकांकडे पावता. पहिलेच फावटी कोविड सायक्लोन आसतले, सायक्लोन आसतलो किंवा तावते सायक्लोन आसतलो किंवा फ्लड आसतलो, आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रिलीफ आणि इतक्या बेगीन कारण लोकांचो अनुभव आसा. हाज्या पयलीं जेन्ना जेन्ना खंयचो फ्लड आयला आसत जाल्यार ओनू एप्लाय केला जाल्यार फुडल्या वर्सा आमकां चेक मेळ्ळो हे सांगताले. बट तुमच्या सगळ्यांच्या मदती खातीर आमी विदीन अ मंथ तांचे चेक जे आसा हे त्यांच्याकडे पावोवपाक शकले. म्हणून परत एकदा हांव तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि ताकाच लागून आयच्या ह्या नॉर्थ गोवा कलेक्टरेटाच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या निमित्तान तुम्ही सगळेजण हांगासर जमल्या. सातत्यात सरकाराक तुमचो सपोर्ट
तेको हो आसा ताज्याय पेक्षा चड सातत्यात उरलेल्या पिरियडात हो तेको तुमचो आसतलो आणि आम्ही सगळे जाण 60वे मुक्तीचे वर्ष मनयता असताना येता ते 19 डिसेंबर पर्यंत राज्यात आयोजित केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुम्ही सगळे पार्टिसिपेट जातले गोयच्या समेस्त लोकांनी या कार्यक्रमांनी पार्टिसिपेट जावचे त्या पंचायत एरियांनी आम्ही कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक लायल्या म्युन्सिपालिटीनी कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाक लायल्या आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 19 डिसेंबरच्या मेन फंक्शनाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी येता थंयसरूय व्हडा संख्येत सगळे जाण पार्टिसिपेट जातले बट ताज्या पयलीं एक गजाल निश्चितच आसा 100% वॅक्सिनेशन स्टेटीचे पुराय करचे हे समेस्त लोकांकडे मागता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं.